भारताची चंद्र मोहीम म्हणल्यार चंद्रयान 3चे आयज 23 ऑगस्टाक नियोजित वेळेप्रमाण म्हणल्यार सांजे 6:04 वरांचेर चंद्राचेर लँडिंग जातलें। ते खातीर सगळी यंत्रणा वेवस्थीत काम करतात। हे विशींचे फोटो इस्रोन शेअर केल्यात, जे चंद्रयान 3 क्लिक केल्यात। चंद्रयान 3 सध्या चंद्राचेर देवपाक सुरक्षीत सुवात सोदता। भारताची चंद्रयान 3 मोहीम यशस्वी जाल्यार चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर देवपी भारत पयलो देश थारतलो। पुराय भारतीय नागरीक हाची उमळशिकेन वाट पळयतात। पदवी घेवपी चलयांचे प्रमाण चड आसात। चलयो मुखार वतात ते पळोवन खोशी जाता। गोंय विद्यापीठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात 60% बायल विद्यार्थी भांगरा पदक जिखपी आसात, जाल्यार वट्ट पदवीधरांतले 55% चलयो आसात। हो उमेदीचो क्षण आसा, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलें। बुधवारा सकाळी राजभवनाचेर गोंय विद्यापीठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयताली। ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें चलयो विद्यार्थ्यांच्या बऱ्या कामगिरीची तोखणाय केली। गोंय ही कॉस्मोपॉलिटन संस्कृताय आसा, जातून लिंगीक भेदभाव जायना। गोंयचो समान नागरीक कायदो हो कॉस्मोपॉलिटन संस्कृतायेचें उदाहरण जावन आसा, आनी हें उदाहरण पुराय देशा खातीर लागू जाता, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून सांगलें। रोखडोच भारत हो संवसारांतलो ग्रोथ इंजिन जातलो। संवसारीक अर्थवेवस्थेत अर्थीक अस्थिरताय आसून लेगीत भारत आयज संवसारांतली सगळ्यात नेटान वाडपी व्हड अर्थवेवस्था आसा, अशें प्रधानमंत्री मोदी म्हणटात। भारत बेगीनूच $5 ट्रिलियन अर्थवेवस्था जातली, असो विश्वास प्रधानमंत्र्यान उक्तायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15व्या ब्रिक्स परिशदेत वांटो घेवपाक काल मंगळारा दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गात पावले। ते 24 ऑगस्ट मेरेन जोहान्सबर्ग शारांत आसतले। मंगळारा सकाळी कालवी रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन रेल्वे ट्रॅका लागीं एका अनवळखी मनशाची कूड सांपडली। दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। पोस्टमॉर्टमा खातीर डेड बॉडी जीएमसीत धाडल्या। हो घातपात काय आत्महत्या ते स्पश्ट जावना, मात रेल्वेंतल्यान पडून ताका मरण आयलें असो येता, असो प्राथमीक अदमास आसा। दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात।
मुळगांवां एके बायलेचें मंगळसूत्र फारायल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्लो मडगांव वाठारांतलो दुबावीत आरोपी हिस्ट्री शीटर आशिल्ल्याचे तपासात फुडें आयलां। 8 दिसां पयलीं मुळगांवची कमल शिरगांवकर ही बायल फुलां काडटना मोटारसायकली वयल्यान आयिल्ल्या दोगांतल्या एका तरणाट्यान तिच्या गळ्यांतलें सुमार 2 लाख रुपयांचें मंगळसूत्र खेचून फुजो काडिल्ल्यो। अन्सार नारंगी अशें अटक केल्ल्या दुबावीत तरणाट्याचें नांव आसा। पुलीस फुडलो तपास करतात। भाजपाच्या गाबो समितीन एसटी रिझर्वेशनाचो विशय बरोच तापलो। हो प्रश्न लोकसभा वेंचणुके पयलीं सुटावो करपा खातीर मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षताये-खाला खासा शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांची खासा भेट घेतले, अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या। जाल्यार खासदार श्रीपाद नायक हांणी हे विशीं सोपस्कर सुरू आसात अशें म्हणलां। इतले मजगतीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी 2027 पयलीं एसटी रिझर्वेशनाचो विशय सुटावो जातलो अशें विधान केलां। टायगर रिझर्वाचेर आमची भूमिका आमी आदींच स्पश्ट केल्या, तेन्ना हाचेर आनी उलोवन फायदो ना, रानमंत्री विश्वजीत राणे सांगता। दुसरे वटेन टायगर रिझर्वाक आवाहन दिवपा खातीर गोंय सरकारान वरिश्ठ वकील मुकुल रोहतगी हांची नियुक्ती केल्या। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अहवाला प्रमाण 60.62% फॉरेस्ट कवर गोंयांत आसा अशें स्पश्ट जालां। 2009च्या तुळेंत गोंयचे फॉरेस्ट कवर 9,300 हेक्टर वाड जाल्या अशें हो अहवाल म्हणटा। गोंयचो सैम राखून दवरपाक गोंय सरकारान उबारिल्ल्या म्हत्वाच्या पावलाक लागून गोंयचो सैम आनीक पांचवेचार जाला आनी खास करून रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी व्यक्त केला। यान फुडें गोंयचो सैम राखपाक सरकार आनीक यत्न करतले अशें तांणी म्हणलां। वार्का दर्यावेळेर आशिल्ले रेवेचे दोंगर बेकायदेशीरपणान नश्ट करपाच्या प्रकाराक थळाव्यांनी खर विरोध केला। हे रेवेचे दोंगर नश्ट केल्यार सैमाचो इबाड जातलो आनी नैसर्गिक संतुलन इबाडटले अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। जाल्यार बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान खासा बसका तशेंच CRZ वांगडा चर्चा करून प्रश्न सुटावो करपाचें सांगलां।
नावेली जंक्शनाचेर चारचाकी आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। या अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। नावेली जंक्शन सध्या येरादारी खातीर धोकादायक जाला। दिसान दीस ह्या रस्त्याचेर अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून ह्या जंक्शनाचेर आशिल्लीं सिग्नलां बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्या। बाणस्तारी अपघातात व्हड अपडेट मुखार आयल्या। मर्सडीज कार मालक मेघना सावर्डेकाराक अपघातात मरण आयिल्ल्याच्या कुटुंबाक लुकसाण भरपाय दिवपा खातीर आनी जखमींचेर उपचार करपा खातीर 2 कोटी रुपया न्यायालयाक दिवपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मेघना सावर्डेकाराक दिल्या। मरण आयिल्ल्या कुटुंबाक दरेकी 50 लाख रुपया आनी जखमी तिगांक दरेकी 25 लाख रुपया दिवपाचे निर्देश दिल्यात। रक्कम जमा करपाची निमाणी तारीख 6 सप्टेंबर आसा। कोंकणी भाषा मंडळ गोंय आयोजित 22व्या शणै गोंयबाब कथामळ सर्तीची मुळावी फेरी अंदू 26 ऑगस्टाक जातली। ही सर्त केंद्रीय पावंड्याचेर वट्ट 18 केंद्रांनी चलतली। ही कथामळ 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी तशेंच 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी जातली अशी माहिती कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हिणें दिल्या। आदल्यो गाडयो स्क्रॅप करपी गोंयकारांक नवी गाडी घेतना 15 ते 20% मोटर करांत सूट दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला। हे विशींची अधिसुचोवणी गोंय सरकारान जारी केल्या। स्क्रॅप गाडयेचें सर्टिफिकेट ऑफ डेपॉझिट दाखयल्या उपरांत ह्या मोटर करांत 15% नाजाल्यार गाडी स्क्रॅप केल्या उपरांत 50% मोबदलो दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। सार्वजनीक गाडयां खातीर 8 वर्सांची जाल्यार हेर गाडयां खातीर 15 वर्सां मेरेन कर सवलत दितले अशें ह्या अधिसुचोवणेंत म्हणलां। मडगांवां दोतोरा कडल्यान जाल्ल्या विनयभंग प्रकरणात बरेंच कोफुसांव पेटला आनी आरोप प्रत्यारोपांचें वातावरण निर्माण जालां। पीडित बायलांक तेंको दिवपी दिग्विजीत चव्हाणान दोतोर अवधीच्या चलयान केल्ले खंडणीचे आरोप भायर आयल्यात। उलट ही विनयभंगाची कागाळ फाटीं घेवपा खातीर दोतोराचो चलो पयशांचे आमीश दाखयतालो असो उलट आरोप दिग्विजीत चव्हाणान केला। जाल्यार 2 पीडित चलयांनी दोतोरान तांचे बरोबर केल्ली खरी खोटी कितें तें सांगली।
16 कोमुनिदाद डिफंक्ट जाल्ले आसात हे प्रशासक वा सरकारान सांगपाची गरज ना. तशेंच जाल्ले आसात जाल्यार कोमुनिदाद कायद्यान कितें करपाचें तें बरयल्लें आसा अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस म्हणटा. कोमुनिदादीचो जमनी हातासपा खातीर सरकार हे कारस्थान रचता अशेंय ताचें म्हणणें. मुर्डी खांडेपार हांगा 144 कलम लागिल्ल्या प्रकरणाक दोतोर केतन भाटीकारान निशेध केला. सरकारान फोंडेच्या आमदाराक विश्वासात घेनासतना हे 144 कलम लायला. सरकारान फोंडेच्या आमदाराक तशेंच मुर्डीच्या लोकांक विश्वासात घेवन फुडले पावल उखलचें अशी मागणी दोतोर केतन भाटीकारान केल्या. गोयच्या शेतकी मळार वेगवेगळे प्रयोग जायत आसात. आतां मेरेन स्ट्रॉबेरी, तांबडी केळी आनी बटाट हांची लागवड केल्ली तुमी आयकल्याच आसतलें. पूण गोंयांत कांय जाण हळदीचें उत्पादन घेवपाक लागल्यात. निरंकलच्या मधू खांडेपारकारान हळद उत्पादनाचो प्रयोग करून पळयलो आनी तो यशस्वी जाला. सामुहीक शेती करपाक शेतकारांनी फुडें येवचें असो उलो दिवचलच्या विभागीय शेतकी कार्यालयान मारला. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पने खाला दिवचले घेतिल्ले जागृती बसकेत वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती शेतकारांक दिवचलच्या शेतकी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. म्हापशा बाजारात दिसान दीस बेकायदेशीर विक्रेत्यांची वाड जायत आसा. देखून हाचेर बेगोबेग कारवाय करची तशेंच बाजारांत आपतकालीन सेवेची सोय करून दिवची अशी मागणी घेवन म्हापशा बाजारकार संघटनेच्या वांगड्यांनी नगराध्यक्ष प्रिया मिशाल हांची भेट घेतली. तेन्ना तांच्यो ह्यो सगळ्यो कागाळी तिणें आयकून घेतल्यो. बाजारांत आशिल्ल्या सुलभ शौचालय तशेंच हेर सगळ्या गैरसोयींचेर रोखडीच उपाय येवजण काडटले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष प्रिया मिशाल हिणें दिलें.
वारका दर्यावेळेर आशिल्ले रेवेचे दोंगर बेकायदेशीरपणान नष्ट केले देखून संबंधित खात्याकडे चर्चा करून 24 वरां भितर वारका पंचायतीन रेंव घालपाच्या कामाक सुरवात केली अशें सेलेसिना फर्नांडीस हिणें सांगलें। जाल्यार आमदार वेन्झी विएगसान वारका पंचायतीची तोखणाय केली आनी हो प्रश्न विधानसभेत उपराशिल्लो त्या वेळार टीसीपी CRZ रेव्हेन्यू खात्याकडे चर्चा करून प्रश्नाचो सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिलें अशें वेन्झी ह्या वेळार उलयलो। स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारा खातीर लाकूड वापरपाच्या बदला बायोमास ब्रिकेटच्या वापराक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभे वतीन मान्यताय दिल्या। पंजाब रिन्युएबल एनर्जीचे सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेडान हो बायोमास ब्रिकेटाचो आविष्कार केल्लो आसा। मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेन फुडाकार घेवन पर्यावरणाची काळजी घेवपा खातीर हे पयलें पावल उबारलां। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या उपक्रमाची तोखणाय केल्या। पास नाशिल्ल्या कारणान पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताक विधानसभेत प्रवेश दिलो ना। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे अभिभाशण आयकुपा खातीर महापौर रोहित मोन्सेरात विधानसभेत आयिल्लो पूण गरजेचो पास नाशिल्ल्या कारणान तांकां विधानसभेत प्रवेश दिलो ना देखून ताका विधानसभेच्या दारावयल्यानूच परते वचचें पडलें। मडगांवच्या लिंगीक छळणूक प्रकरणात जाल्ले आरोप हे फटीचे आसात देखून आमचो दोतोर प्रकाश अवधी हांकां पुरायपणान तेंको आसतलो अशें ताच्या बरे मागप्यांनी क्लिनिकाच्या भायर जमून स्पश्ट केलें।